इश्यू असलेलो आमचो फिशरमॅनाचो, स्पेशली देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो हो खूब लॉंग पेंडींग इश्यू असलेलो. कितलीशी मोर देन म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली हो पेंडींग असलेलो इश्यू. वेर JSW फावंडेशनान हो इनिशिएटीव घेतलेलो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचे, आनी तेंच्यांनी हे डिस्ट्रिब्युशन करपाक लागून काही कारणाक लागून ते पेंडींग असलेले. बट आयज 2 वर्सां उपरांत जे पेंडींग असल्या कारणान तेजो आतां फुडाकार घेवन हांव आमच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन हे करून आयज ते आमी डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा. आयज आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचे 32 फिशरमॅनाक हो तेजे एसोसिएशनान नांवां दिल्लेली त्या प्रमाणे हे डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा. 32 आमचे मोटर इंजीन मोटर्स तांकां दिल्लेले आसा. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमचे JSW फावंडेशनाचे हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हो फिशरमॅनचो रिक्वेस्ट, कित्याक आयज हे जे आमचे फिशरमॅन आसा देस्तेरोचे, कित्याक आयज जे फिशरमॅन त्रास काडटा, आयज दर्यान वचून बाबा ते नुस्तें धरपाक वयता, खुबदां तांकां सक्सेसफूल जायना, नुस्तें मेळना, खुबशे तांकां त्रास जाता, लॉस जाता, आनी तेंची जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन तांकां मोटर घेवप हे जायनासलें, संभव नासलें. सो तेज्या लागून त्या रिक्वेस्टाचेर आयज जे JSWन इनिशिएटीव घेवन आयज तांकां हो एक मोटर 32 लोकांक दिवप म्हळ्यार म्हाका दिसता तेंचो खंय तरी एक फुडें फ्युचर जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो तो सेक्युअर जाल्लो आसा. आनी अशेंच ही जी कंपनीज आसा जे जो फंड आसता CSRचो जो फंड आसता तो खंय तरी युटिलायज करना, आनी जशें JSWन जो प्रॉपर युटिलायज करता असोच बाकीच्यांनी कंपनीन तो युटिलायज करचो. आमच्या लोकल्सांक लागून, आमच्या मुर्मगांवच्या तालुकाच्या लोकांक लागून, तशेंच मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक लागून तेचो फायदो जावचो, बेनिफीट जावचो. तेज्या लागून हांव मागता बाकीच्या कंपनी कडेन जशें JSW फावंडेशन हे इनिशिएटीव घेवन लोकांक, आमच्या पब्लिकांक हेल्प करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. तर बाकीची जी इतल्यो कंपनी आसा आमच्या मुर्मगांवान आनी तशेंच मुर्मगांव तालुक्यांत हेंच्यांनी सुद्दां ही खंय तरी देख घेवन तेंच्यांनी सुद्दां फुडाकार घेवन लोकांक हेल्प करपाचो. आनी हांव एक सांगपाक सोदता हे सगळ्या कंपनींक, कित्याक हांव ओगी रावपाचो ना, आनी तुमकां हे लोकांक लागून हो जो फंड आसा CSR फंड आसा तो लोकांक युटिलायज करपाक लागून हांव तुमच्या फाटल्यान लागून लोकांक हो बेनिफीट दिवपाक लागून हांव इनिशिएटीव घेतलो. त्याच प्रमाणे हांवें JSW फावंडेशनाक बाकीच्यो रिक्वेस्ट केलेले आसा, कित्याक आमच्या लोकांक, कित्याक तेंचो खऱ्याच हांव तांकां वालोर दिता, कॅप्टन अनुराग तेंच्या आख्या टिमीक, कित्याक तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो. आमच्या मुर्मगांव खुबशे लोकांक तेंचो हेल्प जाता. हे कंपनी आसा ते यूज करना, हो फंड जो आसा तो यूज करना. बट एक्सक्लुडींग हांव म्हणटा JSW, कित्याक JSW इज रियली डुईंग अ गूड जॉब, आनी तेंच्यांनी एक फिक्स अमावंट दवरलेलो आसा, इयरली समथींग 80 to 90 lakhs. तेंचो एक फिक्स अमावंट आसा 80 to 90 lakhs वीच दे आर गोइंग टू युटिलायज फॉर द पब्लीक, ओके, अंडर CSR फंडा अंडर. अशा बाकीच्या कंपनी कोणूच हो फॉलो करना. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह. आता जसो हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा लोकल MLA, सो माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कित्याक हांव तेंचे कडसून ती कामां करून घेवपाची. टू सपोर्ट आवर फिशरमैन कम्युनिटी है, वी वर ट्राइंग टू डू, हम काफ़ी दिन से ये काम करने चाह रहे थे, एंड अभी आज गुड टाइम टू गिव इट. एंड एट JSW फाउंडेशन हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटी सर्विस, कि कोई ऐसा काम करे जाए जो लंबा चले साथ में. एंड फॉर फिशरमैन्स आई विल जस्ट लाइक टू ऐड कि हमारे जयगढ़ पोर्ट के पास में जो है, वी आर हैविंग अ फिशिंग पूल पॉन्ड ऑफ सिस्टम वी हैव मेड, कि जो बहुत अंदर भी नहीं जा सकते हैं, तो लोकलाइज फिशिंग के लिए वी रियली हेल्प फिशरमैन कम्युनिटी. तो आई विल सजेस्ट समबडी, अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है उस स्कीम में भी, मतलब उस तरह से जैसे होती है, और अगर गोवा में भी वो लाभदायक हो सकती है, तो द कम्युनिटी कैन हमारे वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं. जयगढ़ बस 5-6 घंटे का दूरी है. एंड इफ वो अच्छा है तो वो हमने प्रोजेक्ट बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उसको भी अगर एक्सटेंड करना है यहाँ पर, तो वी अंडर लीडरशिप वी कैन स्टिल डू इट हियर आल्सो. तो दैट विल बी सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म होता है. कोई भी चीज़ काम ऐसा करना चाहिए जो इम्पैक्ट करे सोसाइटी को लॉन्ग टर्म के लिए. सो उसके लिए वी हैव बीन ऑलवेज बीन देयर, एंड एट JSW वी बिलीव दैट इट इज़, वी कॉल इट बेटर एवरी डे. हम रोज़ कुछ अच्छा काम करें, ये हमारा वहाँ पर स्लोगन होता है. तो दैट इज़ फॉर वर्क, दैट इज़ फॉर एफिशिएंसी, दैट इज़ फॉर पीपल्स वेलफेयर, and that is for everything. So we will like to continue our journey of supporting the community, and yes, and we all seek your cooperation for that. Thank you. श्याम खोबरेकर, हांव एक मेंबर जावन आसा देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो. तर आयज आमचे सरान संकल्प आमोणकर, आमचो ऑनरेबल MLA, हाणें जें काम केलां पळय, एक्चुअली लास्ट 3 वर्सांच्यान आमी आतां हे धांवपळ करता हे मोटरा खातीर. पूण हे मोटर कांय कारणा खातीर म्हणजे ते आनीक खंय पावले
पूण हांव खबर ना कशें कितें सांगपाचें तें पूण सराक जेन्ना कळलें की अशें जालां आमच्या हक्काचें तें आनीक खंय गेलां सरान इनिशिएटीव घेतलें आनी जे आमच्या हक्काचें तें आमकांच दिलें सरान आनी आयज जें खबर आहा आमची आमी आतां इतले उपकाराक मागता की असलो MLA एक्चुअली खूब पयलीं आमकां मेळोंक जाय आसलेलो जे सराचे आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा फ्रॉम देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशन सर तुमकां आभारी आहा सर आमी सगळे आमी तुमच्या उपकाराक आहा सर आमी तुमकां केन्नाच विसरचे ना